क्रिस्ततय मोगाच्या भाव भयणीनो, कार्मेल किरण दैविक उतराचो नियाळ तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत मागता। आयच्या दिसाचो नियाळ सुरू करच्या पयलें आयच्या दिसाचें देवाचें उतर आमी आयकुया। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। त्याच वेळार थंय हजर आसलेल्या पैकीच्यांनी थोड्या गलिलेकारांनी खबर सांगली। तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारिल्ल्या विशांतली खबर ती। तांकां जाप दिवन तो म्हणूंक लागलो, त्या गलिलेकारांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर सोमेस्त गलिलेकारा प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्हय। हांव तुमकां सांगतां, पातक रोडून तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी सोमेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात। सिलोयेंत तोर कोसळून पडून 18 जण मेल्ले। जेरुसलेमांत आसलेल्या हेरां सोमेस्त प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्हय। हांव तुमकां सांगतां, पातक रोडून तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी सोमेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात। उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो। एका मनशान आपल्या दाकामळांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो। तो ताचेर फोळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळो ना। देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणलो, पळय, 3 वर्सां तावन हांव ह्या रुखार फोळ सोदून येता, पूण एकच एक फोळ म्हाका मेळना। देखून तो खातर घाल, धरणी कित्याक ताणें भार दिवचो? तवळ मालीन म्हळें, धणया, आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोड,
हांवें ताचें मूळ सोडोवन सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें, ना तर तूं कातरून घाल. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमकां समजोंक जायना तसलो एक समस्या म्हळ्यार म्हाका कश्ट कित्याक, मनीस कित्याक कश्टता. साबार जाणांनी चिंतचें आसा, हांव कश्टता कित्याक गे म्हळ्यार हांव एक व्हडलो पातकी. आनी अशें म्हज्या पातकांक लागून म्हाका देवान शिक्षा दिल्या आनी हांव कश्टता म्हणून थोडे स्विकार करून करगोन अंतस्करणाच्या खांतवणेक लागून आजून चड पिडेस्त जाल्यात, आजून चड कश्ट येतात. पूण थोडे देवाची खुशी जावंकी पुरो म्हणून समजून बऱ्या तरान ते घेवन आपल्या जिवनाच्या पातकांक प्राजीत करून नवें जिवीत सोडूंक प्रयत्न करतना पॉझिटिव्ह सकारात्मक तरान कश्ट घेवन ते देवाची खुशी म्हणून समजतात आनी अशें बऱ्याक ते वाट धरतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू आमी आमच्या कश्टांक कश्ट न्हू म्हणून स्पश्ट 2 दृश्टांत दिवन आमकां मुखार सांगता. ताच्या काळार घडिल्ल्या ह्या दृश्टांता विशयांत तो उल्लेख करता. पयलें दृश्टांत जावन आसा थोड्या गलिलेयकारांची मरण. थंयसर पिलाताच्या आदेशाखाल रोमाकारांच्या सैनिकांनी जुदेव, गलिलेयकार म्हळ्यार जुदेव, थंयसर बली भेटयत आसतना, देवाची स्तुती करत आसतना तांकां थंयसर जीवेशी मारले आनी तांचे रगत तांच्या बलये सांगाता भरसून तांची खुनी केली, तांकां जीवेशी मारले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी जेजू म्हणटा तुमी चिंतात बाकी चड गलिलेया प्रास ते कितें चड पातकी आसले? तो म्हणटा बिलकुल न्हय. आनी मागीर एक आमकां जागृतकाय दिता. तुमी तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी तेच परी नास पेल्यात. हे संदेश, हो संदेश ताणे दिवसी ही मेसेज स्पश्ट समजोवंक आनी की तशे अर्जंसी आमकां समजोवचे खातीर तो कितें करता, आनी एक दृश्टांत दिता ताच्या की भयानक. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर 18 जण सिलोयांत तोर कोसलोन पडोल्ले म्हणटा. थंयसर सिलोयांत म्हळ्यार थंयसर तुमकां जावंक पुरो आमच्या वांजेलांत वाचता आसतना एका कुड्याक ताणें धरणीक सिपी उडोवन थंयसर ताच्या दोळ्यांत लावन ती माती ताका म्हणलें वचोन त्या सिलोयाच्या त्या तोळ्यांत तूं धू. आनी त्या तोळ्या कडेन थंयसर ती देवाचें काम करना आसलें तें. थंयसर देवाची ती मंदिराचेर ती तोर बांदून आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर ते कोसलोन पडोन मेल्ले. त्या देखून जेजू सांगता ते कितें तुमच्या की चड गुन्यांवकारगी सर जेरुसलेमांत आसल्या त्या देवळा बांदता आसतना पडोवल्या त्या मनशाची चड गुन्यांवकारगी? बिलकुल नाही म्हणटा. पूण प्रत्येक जागृत सांगता तुमी तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमची तशेंच जाते म्हणून. तर जिणी बदलून आमी देवाच्या उतरा प्रकार जियोवन ताच्या मेटांनी चलचें प्रमुख म्हणून तो आमकां सांगता, चड गरजेचें म्हणून सांगता. अशें म्हणटा आसतना म्हाका तुमी तुमची जिणी बदल म्हणटा आसतना थंयसर आमचें आपोवण्याचो उडास येता. आमकां देवान कित्याक वेंचलां? मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, म्हजो इश्ट अब्दुल्ला तो थंयसर मुस्लीम जावन जल्मला. म्हजे हेर शेजारी थंयसर सुरेशा, गणेशा, सतीशा ते हिंदूच्या कुटुंबान जल्मल्यात. पूण हांव क्रिस्तांवच्या कुटुंबान जल्मला आनी तुमचे मुखार आज ह्या जाग जावन तर उबो आसा. तर हे एक देवाचें विसवणें. आमकां क्रिस्तांवांक प्रत्येक जावन हे एक विसवणें देवाचें तें देणें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हें देणें जावन आसा ताच्या मेटांनी आमी चलोवन दिसान दीस आमची जिणी पवित्र करून आमी देवाच्या राज्यांत देवा सांगाता जियेची म्हणली ताची खुशी. आनी अशें जियेल्ल्यांत हेरांक आमी साक्ष जाता देवाच्या मोगाक, देवाच्या देण्यांक, दया मया पवित्र आत्म्याच्या फळांक आमी
कितें जाता थंयसर साक्ष जाता आनी थंयसर आमी तांकांय देवाच्या बरी जाता आनी हेंच करच्याक आमकां आपयला आसतना आमी दिसान दीस जिणी आनी जिणी बदलून देवा सांगता जी आसा म्हणली खुशी नातर कितें जातलें आमी तेच बरी कशें ते नास जाले आतां तशें नास जातले ते पातकी म्हणून तांचे मरण देव तांकां ससनाचेर म्हाका आनी तुका एक वॉर्निंग म्हणलें बरी जागृतगाय म्हणलें बरें दिता आमी मुखारसून पळोवंक गेल्यार थंयसर भाग्य सा पावलो एपेसकारांक बरोवन पयलो अध्याय 3री वळतान 11वी वळसर बऱ्या तरेन वाचल्यार आमच्या आपोवण्या विशयांत बरयलां थंयसर म्हणटा संवसाराचे आदींच देवान तुका आनी म्हाका जेजू क्रिस्त थंय विसल्यांत कित्याक आमी बापा मुखार देवा मुखार भाग्यवंत आनी कातावेळ जावन रावच्याक आमकां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमकां विसल्यांत म्हणटा सा पावलो तशें म्हळ्यार आमी कशें चलोवंक जाय आमचें विसवणें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त थंय विसल्यांत देखून आमी क्रिस्त हांव म्हळ्यार क्रिस्त हांव म्हळ्यार दुसरो क्रिस्त लोकांक हेरांक क्रिस्त बरीस जियेवन हेर लोकांक अन्य जातीच्या लोकांक हांवें देवाच्या मोगाची वाट दाखोवची ह्या ताच्या मोगाक साक्ष जावचें जावन आसा अशें जियेल्ल्यांत मात्र आमकां ससनाचें जिवीत आसा त्या देखून जेजू म्हणटा जुवांवच्या वांजेलांत थंयसर तुमी म्हाका विसरूंक ना हांवें तुमकां विसलां कित्याक तुमी संवसारार वचून फळ दी जाय आनी ससनाचें जिवीत जोडी जाय मोगाच्या भयणो संवसारार वचून फळ दिवचें म्हळ्यार थंयसर पवित्रत्म्याच्या फळांनी आमी जियेवचें म्हणल्यार अर्थ म्हळ्यार आमच्या जिवनाद्वारे पवित्रत्म्याचें फळ थंयसर दिसून ये जाय पवित्रत्म्याचें फळ जावन आसात मोग संतोश दयामया काकुळत बोगसोणें आनी स्वनियंत्रण आनी अशें जियेत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी दिसान दीस आमच्या जिणेंत देवाच्या त्या कृपेक साक्ष जाता देवाच्या त्या मोगाक साक्ष जाता आनी पवित्रत्म्याच्या फळांनी आमी दिसान दीस भरले वरवीं आमी कातावीन जाता आनी भाग्यवान जाता आनी अशें जाल्ले वरवीं मात्र आमी ससनाच्या जिविताक देवाच्या पांय दवरता आनी ताचे सही एकवटान जियोंक जाता अशें जियेचें तर आमी कितें करी जाय आतां आमी दिसान दीस ह्या संवसारांत हांव मेकळें जावंक प्रयत्न करूंक आसा दिसान दीस म्हज्या कुडीच्या त्या लब्धोणेंत हांव दिसान दीस ह्या संवसाराच्या त्या वस्तूंत हांव मेकळें जावन हो देव न्ही ही वस्तू देव न्ही म्हजे आसचे पयशे देव न्ही भागार देवान दिल्ले एक हातेर म्हणून ह्या संवसारान दिल्ल्या त्या सर देण्यांनी आमी उपयोग करून बऱ्या तरान आमी देवाक स्तुती करूंक आसा आनी देवा ते दिसा त्याच देखून आज जेजू 3रे दृश्टांत दिता थंयसर तो एक ओपार सांगता कितली बरी ओपार पळया मोगाच्या भयणो थंयसर एक रूख लायिल्लो खंयसर 10 मोळ्यांत रूख लायिल्लो म्हळ्यार 10 मोळ्यांत आसले दाखो बऱ्यो दाखो मेळटाल्यो आनी हो रूख अंजीराचो रूख मात्र फळ दिनातलो पळय थंयसर 10 मोळीक मेळिल्ली मात्र अंजुराच्या रुखाकी मेळिल्ली थंयसर 10 मोळी गेल्लो अंजुराच्या रुखाकी गेल्लो थंयसर सारें गोबर उदक सगळें दोनांकी समासम मेळ्ळा पूण कितें जाला थंयसर अंजुराचो रूख सोरकेवन वाडला थंयसर एकसेक फळ अशें म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी संवसारांत मेळिल्लें सगळें घेवन हांकारान वाडोवन देव कोण म्हणून विचारला देव आतां एकवटान जियेना म्हणलो अर्थ अशें हांकारान भरिल्ले वरवीं देवूच म्हणटा गर्व्यांक आनी हांकारांक तो सांगता आनी खात्यांक तो उंच उबारता आमी दिसान दीस खालते जायचे म्हणून अर्थ आनी ही जावन आसा सोन्याची थंयसर फिलिपिकारांक बरोवन 2रो अध्याय 6वी वळत आनी 11वी वळून सर पावल सांगता जेजू इतलो ताणें आपले देवपण सोडून तो संवसार आनी मनशापण घेतलें आमचे तसलें मनशापण घेवन आमची ताणें मरणापर्यंत
कुर्साच्या मोर्रापर्यंत खालतो जाल्ल्याक ताका कितें केलें देवान उंच उबारले आनी ताका सोमी म्हणलें नांव सर नांवापरास उंच नांव ताका दिलें. आमकांय तशेंच जातलें मोगाच्या भाव भयणो. हाका जावन आस आमचे मर्तेर सांत साक्स तांचें नांव जर आमच्या तोंडार आमी घेता, तांचें नांव आमी उंच उबारता, तर हाका कारण देवान आपल्या पुताक उंच उबारला आनी असेंत जालां ताच्या सेवाक. आनी तेंच जातलें तुजें तें आनी म्हजें तें. केदळा आमी आमचें जीण देवा थंय एक जाता आनी ताचे थंय एकवटून जियेता. आनी थोडे फावटी आमी चिंतता आमचे कश्ट कित्याक गाय म्हणून. थोडे फावटी पळय हांगासर पळया थंयसर आमचे कश्ट जावन आसात. थोडे फावटी आमकां पळयल्यार कश्टा वरवीं मनीस बरो जाता. मनीस बरो जाता म्हणल्यार थोडे फावटी पळया आमचे कश्ट आमी पळोवंक गेल्यार ताका कारण कोण. एकल्या कॅन्सर लागला म्हणून चिंत्या, तो मस्तू सिगरेट पियेतालो, मस्तू वायट संवय आसलो, पान पळोवची सिगरेट पिवचे. कोणें सांगलें ताच्या कश्टांक कारण कोण तोच. पूण ताका कश्ट आयिल्लेंच तें समजल्लेंच कितें जालें ताचें बदलावण जाली. डॉक्टरान सांगलें जाली तो बरो जालो. ताची पिडा कारण जावंक पुरो. पूण तसो आत्मो दिसान दीस मोगाच्या भाव आनी पवित्रपणान बरो न्हू तो वेगीन कितें जातलें देवा थंय एकवटतालो. तशें म्हळ्यार थंयसर बरेपण आसा, पिडे शिडेंत कश्टांत बरेपण आसा, भगवंताची वाट आसा. आनी अशें जावच्याक आमी मागोवंक जाय दिसान दीस. आनी आमकां कळीत ना कोण जाणा देवाची खुशी कितें म्हणून. थोडे फावटी वांकडी बरयता म्हणटात आनी अशें आमकां वांकडी दिसोंक पुरो देवाची नियमां, पूण तो बरयता आनी आमच्या बऱ्याक तो वापरता. अशें आसतना आमी रोडोन रुदान बगार देवाची कशी समजून मोरयेन आपल्या नियळ्ळे बरी. सगळीं देवाची उतरां तिणें काळजांत बाळ दवरली आनी आमी नियळ्ळ्यार मात्र आमकां देवाची खुशी कितें म्हणून आमकां समजता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणो, भावार्थ फुटाक घाल्ल्या त्या भांगारा बरी परजळटा. थोडे फावटी आमचो भावार्थ घट आसा गे, आमी देंडोळता गे, देदस्पोर जावन धांवता गे भावार्थ सांडून म्हणून देव परिक्षा करता. कित्याक गे म्हळ्यार एक फावटी देव आमचे ते एकवटलो जाल्यार मागीर तो आमकां केदींच सोडिना. ताच्या पयलेंच तो आमकां एकवटता. आनी हें जेजू थंय घडलें. देव असो पूत जाल्यार सैतानान ताका नाडलें. आमी हें लुकाच्या वांजेलान थंय वाचता 4थो अध्यायान. थंयसर कितें जालें, देव असो पूतच परिक्षेक वळख जालो. पवित्रत्म ताणें उपास आनी केल्या मागीर आरण्याक व्हरून गेलो आनी थंयसर ताची परिक्षा जाली. आमचें तें अशें जाता थोडे फावटी. आनी ह्या समयार आमी सोंसणीकायेन रावोंक जाय. सोंसणीकायेन देवाची खुशी कितें म्हणून नियाळून रावोंक जाय. आनी अशें नियाळ्ळे वरवीं दिसान दीस आमची आत्मो कूड पवित्रपणान भरता आनी आमी बरें जाता आनी भाग्यवंतपणाच्या मेटांनी चमकोवंक आमकां आदार जाता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणो, देवाच्या राजाक साक्ष दिवंक. थंयसर थॉमस मोर म्हणलो एक सांत इंग्लंडाच्या त्या हेनरी रायातावन कश्टलो. त्या दाळा तो म्हणटा म्हाका रायाचो म्हाका बरो सेवाक जावंक जाय, पूण पयलें देवाचो सेवाक. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणो आमी उडाव धरूंक जाय. ताणें देवाच्या नियमांक साक्ष दिली आनी तशेंच ह्या संवसाराच्या नियमांक तो बरो पालन करून रावलो. पूण कितें जालें, थोडे फावटी आमी देवाच्या नियमांक खाल जावन जियेतना ह्या संवसाराची नियमां थोडी बरी आसनान आसतना आमी बऱ्यापणाक देवाच्या बऱ्यापणाक साक्ष दिता आसतना आमकां दुसरे दग दितात आनी कश्ट दितात. आनी हे असले कश्ट सोंसल्यार खंडीत जावन आमी कोण आख्रेमसर सोंसणीकायेन रावता ताका देवाचें इनाम आसा म्हणून जेजूच सांगता तेंचें इनाम आमकां मेळटलें. आनी चवथें जावन आसा क्रिस्ता पासत. आनी क्रिस्ताच्या मरणांत भाग घेवच्याक थोडे फावटी आमकां कश्ट येतात. आनी आमी देवाच्या त्या जेजूच्या त्या पासावांत एक जावन सदांच
बऱ्यापणान वाडोवन ताचे कश्ट अनुभव करून त्यास सोसणेकायेन मोगांत वाडोवन हेरांक आमी बाचाव करीचे म्हणून देव खुशी व्हरता. आनी म्हज्या जिवनांत म्हजें जीवन जेजूच्या जिवनाक समर्पीत केदाळा हांव ते कश्ट दुसऱ्यांच्या बऱ्यापणाक ओपसितांगी ते दाळा म्हजे ते भगवंतपण वाडता मात्र न्ही दुसऱ्यांचे आत्मे साल्वार जातात. हाका लिसियोचें ल्हान फूल तेरेज साक्ष जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. त्या देखून आज आमी उडास दवरया. कश्ट आमकां येतात आमच्या पातकाक मात्र न्हय, कश्ट येतात पयले आमच्या बऱ्यापणाक. थोडे फावटी आमी बरें जायचे म्हणून, थोडे फावटी कश्ट येतात आमच्या पातकांक. वय आतां सिगरेट सोरो पिवन कॅन्सर आयले तर बरेपणी येवंक जाता आनी हेरांक बरेपणी येवंक जाता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर दुसरे पळयता जाल्यार कॅन्सर आयला, तरणाटो पळयता, पूत पळयता, या धूव पळयता, या दुसरी कोणी पळयतात आनी चिंतात हांवें पियेवंक नजो म्हळ्यार ताचे लोकां थंय बरेपण येता. आनी अशें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी बरें जावंक जाता. जर आज आमी भाग्यवंतपणाच्या मेटांनी चल्ले जर जेजू सांगता जिणी बदलिया आनी तुमी बरें जाया. तर मोगाच्या भयणीनो आमचे दोळे धांपया थोडो वेळ, 1 मिनट भर मौन रावया आमी आनी ह्याच देवाच्या मोगांत दिसान दीस जियेवन आमी भाग्यवंत जावंक ताची कृपा आनी बोळ मागया. भाऊनो आनी भयणीनो, तुमकां ह्या दिसाचे प्रणाम. बायबल वाचता आसतना दसुल्लें सवाल. तो म्हणटा लाजर मेलो आनी ताका फोंडातावन जेजून उठयलो. पूण ताचे उपरांत ताचो कांय पत्तोच ना. खंय गेलो, कितें केलें, कांयच सांगलेलें ना. जेजू मेलो, मेल्ल्यांतलो उठलो. पूण जेजू तवळ तवळ मनशांक दिश्टेक पडलो. ताच्या शिष्यांक ताणें दर्शन दिलें आनी अशें कोणी जेजूक पळयलें तांचें थंय रुपांतर जालें, जिवितांत बदलावन आयली. ह्या दोन्ही पुनर्जीवनपणा मदें कांय तरी फरक आसा गे वा तें एकच सवाल हे. भाऊनो आनी भयणीनो, जेजू ह्या संवसारी जियेत आसतना सकट रितीच्या मनशां संगी तो स्वतंत्रपणी बरसून गेलो, फ्री जावन आसलो आनी तांच्या कश्टा संकश्टांत तो मेतेर जालो. पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्व संगतीन तो एक जालो, पातक मात्र सोड. 3 संदर्भ आसात प्रत्येक जावन. एक, जायराची धूव मरण पावल्ली, जुदेव अधिकारी तो, रोमन अधिकारी तो, आनी ताची धूव मरण पावल्ली, एक निदर्शन. दुसरें, नाईमच्या विधवेचो पूत सरुल्लो, मरण काडून ती वेते आसली पुरुशावार. आनी ह्या सावलांत आयकल्ले भशेन मार्था आनी मोरयेचो भाव लाजर मरण फोंडांत आसलो. ह्या 3 संदर्भांनी जेजू स्वता तांकां भेटता वा तांच्या घरा वेता आनी कितें करता, थंयसर आशिल्ल्या त्या मेल्ल्या अंतरलेल्या मनशाच्या मोगाच्यांक तो बुजयता, तो दयाळ जाता, तांचे संगी तो रडता, तांच्या दुखान भाग घेता. मात्र न्ही, मेल्ल्या मनशांक जिवंत उठोवचे मुखांतर दुखेस्त आशिल्ल्या त्या मनशांक तो संतोष दिता, तांची दुखां थांबयता. आता ह्या 3 गणितांनी मोगाळ भाऊनो आनी भयणीनो, तांकां जिवंत उठयलें. कशें तांकां न्हिदायिल्लें तेच भशेन तांकां उठयलें. जेजून कितें म्हणलें, लाजर आसा ताका बांदलें सुटयात. कशें ताका बांदून न्हिदायिल्लो तसोच जेजून ताका उठयलो. म्हणजे तांच्या त्याच कुडीन तांकां
ताणें उठयलो. त्या देखून हाका इंग्लिशांत रेसिस्टिट्यूशन म्हणटा आमी. त्या देखून थोडो तेंप ती जियेली आनी उपरांत परत्यान मरून गेलीं कोणा. पूण जेजू विशीं उलयतना मोगाळ भोवन न्ही टोटली डिफरंट, संपूर्ण रितीन वेगळेंच. जेजू ताच्याच सक्तेन आनी पदवेन तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो उठलो. थंयसर जेजून उठयल्लें, पूण हांगासर जेजू देव जाल्ल्यान ताच्याच आनी सक्तेन आनी पदवेन तो उठलो. त्या देखून हाका रेजोरेक्शन म्हणटा आमी, पुनर्जिवंतपण. पुनर्जिवंतपण म्हणजे हांगासर ताची पयलींची कूड ना. हांगासर ताची पयलींची कूड ना. आतां आसची महिमे भरीत कूड, रेजोरेक्टेड ग्लोरियस बॉडी. त्या देखून जेजू खंयसरी बागलां धांपून आसा जाल्यार थंयसर तो रिगोवन येवंक शकता. जेजू उठता आसतना ताका बांदलेली, ताका गुठलायलेली वस्त्रां थंयच आसलीं, सणाची वस्त्रां. पूण लाजराक उठयत आसतना तो त्या वस्त्रां सांगातच उठलो. आनी जेजूच्या ह्या महिमे भरीत कुडीक त्या अस्तित्वाक कांयच लिमिटेशन ना, इतिमिती ना. आनी जेजू असल्याच कुडीन जायत्या जाणांक दिश्टेक पडलो, मात्र न्ही तांच्या जिवितान बदलावन हाडूंक तो प्रेरण जालो. त्या देखून सांव पावलो एफेसकारांक बरयलेल्या पत्रांत म्हणटा पळया, सुमेस्त प्राधान्या आनी अधिकाऱ्या, पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज चलयतलो. सर्वा वयर जेजू राज चलयतलो. ताका कुडीची इतिमिती, लिमिटेशन्स ना. आनी आमी सुमेस्त जेजूच्या असल्या पुनर्जिवंतपणान भागीदार जाता म्हणून सांव पावल कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा पळया, जशें आदांव थंय सुमेस्त मोरतांव, तशें क्रिस्त थंय सुमेस्त जीवन उरतेल्याव. सुमेस्त जीवन उरतेल्याव. न्हय परत्यान मरोंक, बगार ससनाक जेजू संगी जिवंक. हे भाग आमकां सुमेस्तांक फावो जावं. देव बरें. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय. उत्तीम रचना देवाची, कुणा पवित्र सभेची, नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री. परचेक दया मागतेली, आमकां मोगान वेंगतेली, मेळची ना शारोतीन दुसरी. माहिती आत्मीक दोंगो सोडूंक शिकयता, एका दिसा देवा काळजान पेटोवंक आपयता. जिणेकुसाक वेग मारूंक आदार लाभयता, दुस्मानाक राखण दिवून सर्गाक पावयता. माई व्हड देवा